तांकां एक टायम दिला कित्याक ट्रक ओनर्स एसोसिएशनाचें एक म्हणणें कशें आसलें की थंयसर तेंचे जे ट्रक चलता तेज्या भायर आनीक कोणाचे थंय ट्रक्स उरोंक जायना म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचे बी ट्रक थंय उरचे न्हू अशें तेंचें म्हणणें आसलें आनी त्यात पयलीं तेंच्यांनी कंपनीन एक कॉन्ट्रॅक्टर नेमून ते ट्रक घातलेले ते काड भायर अशें तेंचे डिमांड्स आसले. आतां मॅनेजमेंटाचे आनी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन दोगांचें म्हणणें आमी आयकून घेतलां आनी मॅनेजमेंटाक एक रिक्वेस्ट केली की तुमी ते सद्या 10 दीस हे ट्रक भायर दवरा आनी विदाउट दॅट ट्रक्स यू एडजस्ट आनी गिव दॅम द चान्स टू वर्क आवट म्हणजे ते काम करूंक शकतले काय ना हे पळय म्हणून एक ताका 10 दिसाचो टायम दिल्लो आसा. पण 10 दीस दिले म्हणल्यार आनी नुकसान ना काम चालू जालें काम चालू जालें तांचें विथ द प्रेझंट हायर ट्रक्स आहा न्हू ते काम चालू केल्लें आसा. आतां तेंची प्रोडक्टिविटी जी आसा न्हू ती फुलफील जाता काय ना विथ दीस प्रेझंट हायर ट्रक ते पळयतले डे टू डे इवेल्युएशन करतले आनी मागीर ते त्या मिटिंगेन प्रेझेंट करतले. आनी एक विशय आसलो म्हणटा ट्रॅकान म्हणजे दॅट्स टायमींग timing, टायमिंगाचो कोटान Yes, yes. तो कितें जालो टायमिंगाचेर तेंच्यांनी फाटल्या मिटिंगेनसून एक रिक्वेस्ट केला गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी डायरेक्टर ऑफ मायन्साक रिक्वेस्ट केल्ली आहा की जे टायमींग जे आहा ते इट शूड स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 5:30 आनी एंड एट 10 o'clock इन द इवनिंग अशें ते मागलेलें आसा पण ते डायरेक्टर ऑफ मायन्सान एक्सेप्ट करपाक जाय आनी देर शूड नॉट बी एनी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू फ्रॉम द एनी NGOs तशें आसपाक जाय ते कोणाचेय कटकट ना जाल्यार ते टायमींग एज पर द गायडलायन्स ऑफ ऑनरेबल कोर्ट जाल्यार ते दितले ताका. ते रुटांतल्यान व्हरोंक जायना म्हणटालो पळय रूट आसा ते तो रूट सद्या तेंच्यांनी बंद दवरलेलो आसा. आमचे लोकल फार्मर्स आसा टील द एंड ऑफ दॅट तेंचो इशू सॉल्व जायना तो पर्यंत तो रूट तेंच्यांनी घेवचो न्हू अशें थारायल्लें आसा आनी ताका ऑल्टरनेटीव रूट सरकारान दिल्लो आहा तांकां आनी तो वापरूनच आतां सद्या ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा. तसोच ब्लॉक लीज जेन्ना जाल्ले ब्लॉक दिल्ले तेन्ना शिरगांव गांवाचो एक विशय आसलो की घरां आनी देवळां ती भायर काडपाची म्हणून सीएमानूय आश्वासन दिल्लें तेचे सर कितें खंय पर्यंत पावला? हय तेजे हांव वारंवार फॉलोअपय करता. 8 दिसां पयलीं हांवें चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा तेंचे कडेन भेट घेवन तांकां विचारलेलें तुमी जे प्रॉमीस केल्लेलें आसा तेजेर तुमी फॉर्म आहा काय ना तर हे गोश्टी आहा त्यो फॉर्म दवरपाक लागून तांकां हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आहा यू शूड बी व्हेरी फर्म ऑन दीस टॉपीक. जे घरां पब्लीक प्लेसीस आसा देवळां आसा ती काडपाक जाय मायनींग लिजांसून हे काडपाक लागून तुमी ठरयलां खरें पण तेजे इन रिटर्न्स काय ना गव्हर्मेंटान ठरयलां पण लोकां पर्यंत पावपाक लागून लोक आमकां विचारतात तेन्ना आमकां लोकांक दाखोवपाक कितें तरी तुमी दिया न्हू अशें हांव रिक्वेस्ट CSाक सांगलां. आतां पळोवया ते ह्या कमिंग डेजान कितें आमकां एक एफिडेवीट स्वेन करता म्हणून सांगलां तेंच्यांनी आनी तेजी कॉपी आमकां मेळटली. पण मायनींग कंपनी रेडी आसा त्या खातीर? मायनींग कंपनीक रेडी करप हे गव्हर्मेंटाचेंच काम न्हू आमचें आतां तुमी सगळें परमिशन दितले आमीच दितले न्हू आनी तांकां सांगचें पडटलें लोकांक असो त्रास जायनासतना हें तुमकां करचें पडटलें. तुमी हेजे मागीर वचून तुमी बीन विचारिल्ले ते कंपनीक कितें पयलीं म्हणलें? बीन आं? सेम विशयाचेर कंपनी कडेन उलयल्ले काय म्हणटा तुमी सेम विशयाचेर? कंपनी कडेन उलोवपाचो आमकां रायट हें ना न्हू आमकां विशय ना पण आमी गव्हर्मेंटाक सांगलां हांवें की हे जे तुमी आमी म्हणजे सगळ्यांनी ठरयलां न्हू तें की आमी काडटले भायर तांकां म्हणून पण त्या एरियेंतल्या लोकांक काडटलो जाल्यार सरकारान जें डिसिजन घेतलेलें आहा तेजें तांकां लोकांक दाखोवपाक लागून आमचे कडेन आतां सद्या डॉक्युमेंट आसा तो डॉक्युमेंट आमी मागला जाय सरकारान